आजच्या या प्रेसाक आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवारांचे बाबा अविनाश भोसले तो सिनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पोक्सपर्सन तसंच बाब रवींद्र तो आमचो एक वाइस प्रेसिडेंट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो SP शरद पवार साहेब तसंच बाब रितेश आमच्या बरोबर आहा यशवंत बाब आणि तुमकां सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। आयज तुम्ही मिडियाक आपयले आणि आयज तुम्ही हांगा हाजीर झाले आणि आजच्या या टायमार तुम्ही आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुम्ही हाजीर झाले। देव बरें करूं म्हणटा हांव मिडियाक। आयज गोंयांत चोवपाक वचत जाल्यार भरपूर एक प्रॉब्लेम म्हणटा ते आसा। आता रिसेंटली एक शूटआउट जाली। रिसेंटली शूटआउट जावन आयज या पेडणे गांवान हेजेर आयज भरपूर चर्चा देखून जाता। पण आयज एक लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ली दिसती पडटा आनी पयलेच आमी उलयताले की लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत कॉलेप्स हाचेर कोणी सिरियस आसलेलो दिसती पडना। जाणेक एकलो एकामेकाक ब्लेम करता। आता ऑपोजिशन आमी आहाय म्हणटकच आमी हो मुद्दो घेवपाचो गरज आनी लोकांचे मदें हाडपाची गरज। आमी जाय ते सायलेंस रावले पण आमी दीस रात आमी बोबाट मारताले लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाली गोंयांत। आता एकूच भिरांत दिसता आमचे सुंदर गोंय सुसेगाचे गोंय या आमच्या दुसऱ्या देशान आमकां सोर करूंक मेळना जाल्यार पुरो। कित्याक आमी दुसरे देश दुसऱ्या आमच्यो स्टेट्स आहाय तेका कंपेर करपाक आमकां पडना जाल्यार पुरो। कित्याक आमी जाणाय जे ह्या बिहारचे वो भायल्या स्टेटांचे हे जोन येवन आनी तेंच्या गांव हितून कितें जाता ते हांव जाणाय। एक आमचे हे गोंय ते हेका आमी पावपाक शिरी पडना। ताका लागून हे लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती मोस्ट इम्पॉर्टंट सारकी। ह्या पुलीस भावाक म्हणटा तो सारको म्हणटा तो एक हे जाला रिसेंटली रामा काणकोणकाराचेर जाली। जाय ते लोकांनी बोबाट मारली। आता एक पाटी बोबाट मारले म्हणटा इश्यू तोंड जायत वयता आनी एक म्हणटा ते कितें हे दुसरे आमचे कोण आहाय जे एका म्हणटा ती एक सोय जावन गेल्या की बाबा एक पाटी लोक उठता दुसरे पाटी लोक बसतलो म्हणून उगी रावतलो ना तशें ना। लोकांक इजी घेवप ना। आयज तूं म्हाका एक सांगाय आयज जरी तर हे तर शूटआउट जाले म्हणटच जो मनीस हे शूटआउट करपी ह्या मनशाक हे शूट करपी ह्या मनशाक तर भिरांत आसली जाल्यार आयज हे शूटआउट जातले आहले। अरे तेजेर जरी कोणाचोय सपोर्ट नासतना कोणाचोय तेका आदर नासतना हे कोण मुखार वचना करपाक। दे शूड बी ए गॉडफादर बिहाइंड। फाटल्यान तरी कोणी उरपा जावो आनी तर फाटल्यान कोण ना जो कोत्तलो मनीस भिता। पुलीस म्हणटा ते सारखे सिरियस आसपा जाय। वेदर हे पुलीस सिरियसली आहाय काय हे पयलो एक प्रश्न हे जाता। जेन्ना ह्या मनशांनी केलें ताका सारकी एक फास्ट मेवतली काय हो एक प्रश्न जावन वयता। जो मनीस कोण करपाक मुखार वयता ताका कोणाची भिरांत आहा काय ना जाल्यार आमचे गोंय गोंय म्हणून उरपाना। ताका लागून आमी म्हणटा आमी रिक्वेस्ट करता होम मिनिस्टराक की तुम्ही हेजेर सारको म्हणटा तो एक पाऊल सारखे स्ट्रॉंग पाऊल मारपा जाय आनी जो मनीस कोण करपाचो आहा तो मनीस हे कितें करपाक मुखार वयता तो पयले तेणें 10 पाटी चिंतपाक जाय। बाबा आपणे तर कितें केलें जाल्यार आपणाक हे पडटली आपणाक भिरांत आहा। ही भिरांत ना गोंयांत कोण कोणाकूच कितें हे करपाक मुखार वयता। हे गोंय पयले हे भाशेन नासलें गोंय हे भाशेन पयले नासलें
हे गोय आयज गोय दुसऱ्या एका देशाक हे आमी सोर करपाक फायनली आमी टाइम तोडना. ओ केन्ना केन्ना कितें जातले आनी केन्ना आमी सिरियसली रावतले ते कोणा खबर ना. एक पावटी गोंया लोक उठलो काय ना, कोण हुंय पडटलो कोण हुंय उरतलो कोणाक खबर ना. सो लोकांक लायटली हे घेवप ना. ताका लागून हांव म्हणटा आनी ताका लागून हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट मागता, जो स्ट्रिक्टली सारको म्हणटा तो स्ट्रिक्ट म्हणटा तो एक कायदो सारको जावपा जावो. आनी हो जर जायना, हो हेजेर जर आमी ते पावल मारना जाल्यार कोणाची कोणाक भिरांत पडपा ना. आता रिसेंटली एक बेश्टो एक आवाज जालो, तो हो टॅरिफ हो वाडयता म्हणून इलेक्ट्रिसिटी. आता हांवें आयकलां अशेंच एक क्लॅरिफिकेशन एक मेवलां दिलां अशें म्हणून, कित्याक सांजची 5 आनी सकाळची 9. आता हे करपाक जे डोमेस्टीक एका करपाक लोकांक करपाक हेजेर पावल मारपाक गव्हर्मेंटाक कितें करूंक जाय काय, आनी तेवूय जाल्यार डोमेस्टिकाक. अरे गव्हर्मेंटान जेन्ना पयलो कायदो कितें करता जाल्यार चोवपा जावो. गरीब मनीस कितकोन त्रास काडटा तो चोवपा जावो. गरीब मनीस कितकोन ते बील फारीक कोत्ताले तें पळोवपा जाय. म्हाका दिसता असो चोवपाक गेल्यार देखून सांचे जे कमर्शियल जे आमचे आहा तांकां फायदो करपाक उठता काय गव्हर्मेंट, वो तांकां बेनिफीट जावपा जाय काय. अरे तुम डोमेस्टिकाक कित्याक वाडयता, कित्याक वाडोवपाक सोदता. आयज एक फॅमिली कडेन जे बिलां फारीक करूंक जायना मरे. अरे गव्हर्मेंट म्हणटा तो कितें पावर मिनिस्टरान हेजेर एक थोडे चिंतूंक जाय. कित्याक एक 4-4 हजार 5-5 हजार हे बिल कोण फारीक कोत्ता. आनी हे बर्डन आमच्या हेच्या गरीबाचेर ह्या फॅमिलीचेर बर्डन कित्याक आमी दिवपा जाय. जरी तर गव्हर्मेंट आयज आहा जाल्यार लोकांचे 10 जाणांचे बरें करपाक गव्हर्मेंट आहा. गव्हर्मेंट जर आहा जाल्यार फॅमिलीचे बरें जावचे हे सदांच काले गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय. गव्हर्मेंट हेजेर कांय चिंता काय, हेजेर स्टडी करता काय, हेजेर ना जाल्यार हे कितें आतां हे क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता आतां दिलां. आयजूच क्लॅरिफिकेशन पावलां पूण म्हाका कडेन कांयच ना एज अ ब्लॅक एंड व्हायट. बट हांवें आयकलां. पूण म्हाजी एक रिक्वेस्ट इतलेंच आहा, डोमेस्टीक हेका लोकांक या गरिबांक ही बिलां फारीक करूंक जायना. जाता जाल्यार जो पावर मिनिस्टरान जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान गरिबांक जे बील हे सुबेज येता ते कशें कंट्रोल करपाचें तेजेर स्टडी करा. ह्या एक फॅमिलीन 12-12 हजार पगार येता, सॉरी हे येता बील येता, 14 हजार येता. आमी बोलना, पूण हांव कितें म्हणटा, इतलो टॅरिफ वाडोवप आनी इतलो टॅरिफाचेर तुमी वचप हे टोटली सारकें ना. ताका लागून नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी SP शरद पवार ही आमी हेजेर आमी सारको एक निचो मारता, हे मारता की हे भाशेन गव्हर्मेंटान लोकांक त्रास जावपाक दिवप ना. आनी लोकांक तर त्रास जालो जाल्यार हांव नको. म्हाका दिसता पयले आदले टायमार जे लोक दिये पेटोवन घरान रावतालो तीच परिस्थिती लोकांचेर फॅमिलीचेर येतली. बाबा चल लायट बंद कर, दिवो पेटोवन आमी रावया म्हणून. हे करनाका. हे कितें आसता गव्हर्मेंट हे म्हणटा ते आयज इम्प्रुवमेंट हे जायत गेला, पूण हे भाशेन जावपाक जायना. सो गव्हर्मेंटान कितें आसता, गव्हर्मेंटान म्हणटा तो हेजेर चिंतपा जाय आनी सारखे लोकांचे हेजेर पावल मारपा जाय. आमी तुमकां हेवूय सांगूंक कोत्ता, जिल्हा इलेक्शन बोगले खा हे पावटी आमी आमच्या हाय कमांडा कडेन उलयल्या. कित्याक लास्ट टायम आमी एका तुमी म्हणलेले की आमी आमच्या शरद पवार साहेब तसोच आमच्या सुप्रिया सुलेजी जी आयज एक्टिंग प्रेसिडेंट आहा तेजे लागीं आमी उलयल्ले की हे पावटी आमची तयारी आसा जिल्ल्याक पयली स्टार्ट करपाक. तेन्ना मागीर कौन्सिल इलेक्शनाक आमची तयारी आहा
की काउन्सिल इलेक्शनाक आमी मुखार वयतले. 2000 आयज आमी हेवूय म्हणटा 2027 असेंब्ली इलेक्शनाची वचपाची आमची तयारी आसतली. Thank you, President sir. तशें आमचे प्रेसिडेंट म्हटला तशें बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आयज गोंयांत जे आसा एज वेल एज गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जे आसा बेसिकली अशें दिश्टी पडटा की तेज अ फिजिकल बँक्रप्सी मेंटल बँक्रप्सी जाली. दिवाळी खोर म्हणटा न्हू हे सरकार खरेंच दिवाळी खोरेचेर वयता काय कितें म्हणजे अशें एक ते आयडिया काडटा रेव्हेन्यू जनरेट करपाक. जशें इलेक्ट्रिसिटीचे बील जे सांजचे 5 ते रातचे सकाळी 9 सुद्धा एडिशनल डबल मते 20% वाढवू शकता. So this is the way to generate income. That means there is no income with this government. This government has become bankrupt, fiscal bankrupt and mental bankrupt झालेले आसा. आणि हांगसर गव्हर्मेंटाचे ऍडमिनिस्ट्रेशन दिश्टी पडना. आओ जाओ घर तुम्हारा है हिंगा इंस्टाग्राम लेन झालेले आसा. तुम्ही मोळ्यान जर थिंगा इतले टुरिस्ट खातोड कशी भरलेले आसा लोकल लोकांक थिंगा त्रास करता. पूण टुरिझम सारखे मॉनिटर केलेले ना. खरे आता टुरिझम पीपल आर गोइंग टू योर बीचीस सगळे गेले. दे आर गोइंग टू हम्पी इन कर्नाटका. इवन फॉरेन टुरिस्ट ऑल आर गोइंग आउटसाइड गोवा अँड दे आर फायंडिंग मालवण महाराष्ट्रात जे बीचीस आहात ते बरे आसा गोंयच्या पेक्षा अँड टुरिझम इज बीइंग शिफ्टेड. सो गव्हर्मेंटाची पॉलिसी कितें आसा आता गव्हर्मेंटाचे लोक जे पयले आता तुम्ही जर सालिगांव जर पळयत ते another mafia land has become near the Tajikot and this has been admitted by very BJP functionary for ex-minister Dilip Parulekar. That has been also new mafia land has been created by this government and there has been extortion, there has been fleecing of the money, dadagiri करून तुका पैसे collect करता in Panjim market, even in Panjim area all over Goa. So हे कितें करता it is landed to a Gunda Raj some sort of it. So हांगसर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. पण गव्हर्मेंट काय करपाचें ना. अशेंच आओ जाओ घर तुम्हारा है कोणी येवन कोणी जावचे हिंगा आतां यो म्हणून हांगसर मर्डर कर. रेल्वे आसा जाप करून यू कॅन क्रॉस नॉट ओनली गोवा बॉर्डर यू कॅन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया अँड गो टू बॅक टू बांगलादेश or go somewhere to Pakistan also. अशें सिच्युएशन आयज गोंयांत जाल्लेलें आसा. आमी राष्ट्रवादी ह्या सरकारच्या एकंदरीत कार्यशैली जी आसा तेजेर आमी प्रोटेस्ट मारता. दे बेटर बिहेव देमसेल्फ हे आमी मागता राष्ट्रवादीच्या नांवान. आणि त्या खातीर आमचे फुडले मोग आता जर तूं जर 17 येतलो तर यू हॅव टू कंटेस्ट इलेक्शन. आमी सगळी तयारी केलेली आसा. येता त्या इलेक्शनाक पयले जशें प्रेसिडेंट सांगले आसा आता डिसेंबर ह्याच वर्सा ZP इलेक्शन जावपाचें आसा. डिलिमिटेशन ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. 50 वॉर्ड्स जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जिल्हा परिषद कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि थिंगा राष्ट्रवादी बरे नेटान येतलो. कारण आमचे ऑर्गनायझेशन जातलेले बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल इन महाराष्ट्र it did not have a pick-up in Goa also. It affected Goa functioning. But आम्ही आता निश्चय केलेला आसा the same president is being continued and there will be no more new addition to the executive committee as well as we are going on the drive of a membership as well as new people will be joining the NCP and we are inviting the applications from all the interested people who will be coming for the Jilla Parishad. सो हे आम्ही ऑलरेडी मोग दवरलेले आसा आणि त्यानुसार आम्ही आता पार्टी रिजिनेवेट करपा खातीर आणि तिका बरे उर्बा हाडपा खातीर आम्ही नवे प्लॅन केल्ले आसा. आनी दॅट विल बी कॉन्स्टंट इंटरॅक्शन बिटवीन गोवा एज वेल एज महाराष्ट्र. आमचे जे ऑब्झर्वर जे आसा क्लायड कास्ट्रो ही वॉज indisposed because of personally he was not well but he has now promised that he will be interacting with us regularly instead. आणि राष्ट्रवादी पयली परत जोमान काम करतले. आयज जरी आमचो आमदार ना आयज जर आमचे ZP मेंबर आसा पण दे आर ऑल नाव आउट गोइंग न्यू इलेक्शन विल कम. आमचे जिल्हा पंचायत लेवलाचेर मनीस आसा आमचे म्युनिसिपल लेवलार मनीस आसा आणि आमचे जे आता शिपडलेले जितले वर्कर आसा आयज आमी तांकां सगळ्यांक उलो मारता टू हॅव कम बॅक हियर टू NCP and let us regenerate, let us begin with a new finding for the coming years and coming days also. हे मागून आयज आमी सरकाराक शिटकावणी दिवंक सोदता. जर तर तुम्ही इम्प्रूव जर जायना जर तर तुमची तकलेन जे बटाटे कितें आसा न्हू कुसके आयडिया आहा न्हू ते जर कुशी काडिना जाल्यार आमी ते डिटर्जंट घेवन येतले पेस्टिसायड घेवन येतले
एज अ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आम्ही शिटकावणी सरकाराक दिता. देव बरें करूं. व्हायस प्रेसिडेंट येस यू आर रेडी नाव. आमचो व्हायस प्रेसिडेंट ऍड करपाची एक प्रॉब्लेम आयचे घडये जे भरपूर पावस पडून पळय जे अख्खे गोंयभर सगळी शेताची नाशाडी जाल्या तेन्ना ते पळय शेतकार आसा तेंची आयज सामकी केविलवाणी परिस्थिती जाल्या तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता हांव सामकें काळजांतल्यान मागता की तांकां बेगींतल्यान बेगीन हेल्प करून आनी तांकां हेल्प करून तेंचे आयज जे पळय महाराष्ट्रान जी परिस्थिती आहा तशी गोंयांत जावची न्ही अशें मागता गव्हर्मेंटा कडेन. आनी गव्हर्मेंटान तांकां बेगून बेगीन तेंचे कितें नुकसाण बी कितें आसा तें बेगींतल्यान बेगीन तांकां दिवची आनी तांकां एक खरेंच तांकां एक सामको सपोर्टाचो एक हात दिवचो. थँक्यू. तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ हायकाचेर उलयले. लास्ट टायम जेन्ना जे ERCन हियरींग घेतलेले तेन्ना तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन सजेशन घेतलेले. सो तुम्ही एनसीपी पार्टी म्हणून तुमची ऑब्जेक्शन दिल्ले की टॅरिफ हायक करचे म्हणून GRC. जेन्ना जेन्ना हे टॅरिफ जे वाडयता तेन्ना आमचे एक ऑब्जेक्शन आसताच. तुम्ही दिल्ले फायनली आमी एक पावटी गेल्ले. ह्यो पावटी दिवंक ना गेले ते पावटी जेन्ना टॅरिफ वाडटा तेन्ना आमी गेल्ले. लास्ट टायम आमी एक पावटी गेल्ले जेन्ना आमी वचोन आमी डायरेक्टली आमी कळयलें की टॅरिफ वाडोवप ना. आतां टॅरिफ कित्याक वाडोवप ना तुमी देखून बारीक पळयात. सी तुमचेरूय हो बर्डन तुमचेरूय येता. हो बर्डन हाली लोकांचेरूय येना. बर्डन हो तुमचेरूय येता. जेन्ना हो बर्डन सगळ्यांकूच लागता तेन्ना जे टॅरिफ जो आयज वाडयला आतां तूं म्हाका दाखय हो टॅरिफ तेणें वाडयता कॉमर्शियल हेका तुमी आतां डायरेक्टली डॉमेस्टिकाक तुमी तर वाडयता जाल्यार हें बेनिफीट कॉमर्शियलाक कित्याक वाडयना. आतां तें कित्याक हें करना तुमी. आतां फायनली ऑफिस कितल्यांक स्टार्ट जाता तें म्हाका सांगा. कितल्यांक स्टार्ट जाता सकाळ फुडें 10 ऑफिस स्टार्ट जाता म्हणटकच दे कॅन बी फ्री सारके बरे भाशेन हें रावचें अशें ना. ह्या रातच्या टायमार तिका बंद आसता आनी तेगे ऑफिसां दिसाची म्हणटकच बेनिफीट तेंकां राव प्रॉब्लेम कोणाक सो डॉमेस्टीक कोण आहाय तेका. आनी हे कितें आसता आयज देखून हे हाले आयज तर हे कॉमन लोकांक जाता जाल्यार आयज मिडिया आमचे बगले आहा तुमकांय जाता सगळ्यांक जाता. पूण हांव कितें म्हणटा म्हागेले इतले विचार इतलेच की गरीब लोकांक बारीक लोकांक त्रास जावपाक जायना. बारीक लोकांक गरीब लोकांक जर त्रास जाले तांकां हांव जाणा कशें करून दूख पडटा ती. आतां म्हाका सांग ऑलरेडी टॅरिफ हायक जाल्ली आसा. सो पूण आयज गरीब लोकांक त्रास जाले पूण तुमी कितें ना हे आमी आतां देखून क्लॅरिफिकेशन आमी आयकलां हेजेर. आतां हेजेर आमी मुखार वयतले 100%. आमी एपील दितले आनी वयतले डायरेक्टली आमी आमचे बद्दल. हांव नोटिफिकेशनाकूय रावतालो वर्षे हाडपाचे पयले वचोन ऑब्जेक्ट करपाचे. आतां नोटिफिकेशनाकूय हांव रावतालो. आयज नोटिफिकेशन येयला जाल्यार हांव नको. हांवें रवींद्र भवनाक सांगले नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन येयला काय ना नाच न्हू. हांव तें नोटिफिकेशन म्हाका सांग तूं डावटान हा फर्स्ट ऑफ ऑल. ना डावटान ना नोटिफिकेशन. सो तुमी कितें करतले आतां टॅरिफ हायक. आमी डेफिनेटली आमी वयतले. गरज पडली जाल्यार हांवें चीफ मिनिस्टराचे अपॉइंटमेंट मागलो. वेट जालो हांवें चीफ मिनिस्टराचे अपॉइंटमेंट मागलो. हांवें पॉवर मिनिस्टराक हांवें मागोवंक ना पूण आमी पॉवर मिनिस्टराचे बगले वयतले. जेन्ना लोकांचेर हो पेज येता तेन्ना आमी लोकांच्या बरोबर हाय न्हू. केन्ना वयतले आमी. आयज जॉयंट कित्याक जाल्या आयज आमी मिडियाक येयल्या कित्याक लागून टू डिस्कस एंड गो हेड. मिडियाक सांगून मागीर जालेच न्हू. मिडियाक पयलें सांगपा जाय. हे मिडिया पयलें सांगपा जाय. लोकांक केन्ना कळटलें तुमी येतले म्हणून. खंयचे आमी 100% हे वीक आमी वयतलेच. अरे वयतले ते वयतले होय 100% वयतले. बरें मिडिया तुमचेर कसलो डावट आहा. ना डावट ना. आतां डावट हांव विचारता एक मिडिया पयलें सांगपाक जाय म्हणटा तो पयलें तुमी लिगल वो इलिगल पार्टी ती सांग म्हाका. ना तूं आतां ना कित्याक तूं जाणा ना दुसरें पयलें तूं सांग इलिगल म्हणजे कितें. आतां हांव नको तुमी सांग जाय. अरे ही पार्टी आमची शरद पवाराची पार्टी. आमचो सिंबल फाटल्यान दिसता पडटा चयला पयला तुवें. इलिगल कित्याचेर म्हणलें तुवें. आतां हांव सांगता सांग. फाटल्या दिसांनी आनी एक एनसीपी प्रेस. अरे बाबा तूं आयक
ऐका तू ते लेट मी फिनिश नो तुमचा सिम्बॉल पहिलीच असणार त्यांच्याकडे एक सवय लेट मी फिनिश नो आम्ही तांकां क्लियर काट विचारले एनसीपी आसा हिंगा एनसीपी ऑलरेडी जिथे फिलिप जो प्रेसिडेंट आसा म्हणून असले जाल्यार तुम्ही दोघे तेणेन सांगले ती पार्टी कोण कितें करता पळय ती इलिगल आमची जी एनसीपी गोंयान आसा इट इज अंडर द लिडरशीप ऑफ अजित पवार हांवें ताका विचारले तेन्ना शरद पवार आहा म्हणून तेणेन सांगले आनी तेणेन इलेक्शन कमिशनाक सांगला तुमचेर एक्शन घेवचें म्हणून सो वॉट इज युअर से जालें आतां कंजील बाब तू म्हाका सांगशी जे तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेयला ते कोण आमी घेवंक ना तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स हाले तुमकां हे आमचेर एक्शन घेवची म्हणून सांगला ते कोण ते म्हाका मातशें सांगशी एनसीपीचे कोण ते एनसीपी गोंयचे वो महाराष्ट्राचे हा ते मनीस गोंयचे वो महाराष्ट्राचे पार्टी महाराष्ट्राची एक मिनिट आय हॅव अ रायट तुमची पार्टी महाराष्ट्राची न्हू माझ्या राव रे हांव सांग ते मनीस खंयचे आतां तूं अवकता तांकां हांव सांगता मरे तूं अवकता तुवें म्हाका जेन्ना विचारले पळय तो पवार फॅमिलींतलो अजित पवार ग्रुपाचे तेंची पार्टी तुजी शरद पवाराची पार्टी जाण मरे तूं ऐका तुवें दाखयला पळय दिसती जाण मरे पडटा तूं. त्यांचा अजित पवार दिसती पडटा सो तुम्ही सांगा खंयचो पवार तुज्या बरोबर हा अरे खंयचो पवार माझ्या तेच्या बरोबर? बरोबर शरद पवार ऐक ही ओरिजिनली पार्टीचो म्हणटा तो राईट म्हणटा तो अंडर शरद पवार अंडर शेल्टर ऑफ शरद पवार आता सुप्रिया सुलेजी शी इज हँडलिंग द पार्टी बट एनीबडी कोणाच्यान हे मुडा जायना म्हजी नॅशनलिस्ट पार्टी शरद पवार साहेबाची पार्टी ताका इनलिगल पार्टी म्हणपा जायना तू म्हाका आयज दाखय हुंयचे कोण सांगता तो इनलिगल पार्टी म्हणून तुझे बाप ते काल पयर येयल्ले पळय ते महाराष्ट्राचे अरे तुमचे तुमची पार्टी ते कोण ते कोण मनीस आता हांव ते. तुका ते मनीस ते हांव जाण रे मनीस ते तुमचो पयलींचो सिम्बॉल एक समका तुमचो पयलींचो symbol घेवन पळय. आय तांकां तो रायचे कडच्यान मेवला गव्हर्मेंटा कडच्यान हितून मेवला जाल्यार इलेक्शन कमिशनर मेवला जाल्यार ओके पण आमच्या पार्टीक हें दिला अधिकारी दिला वय 100% मागीर तेंकां आतां तुम्ही 100% बरें एक सांग म्हाका पयर प्रेस कॉन्फरन्स जाली तुमी आयकोंक ना ती पळोवंकूय ना ती गरज पडो ना कांजील त्याची आयकोपाक बिकॉज आय डोंट ट्रस्ट देम पूण तेंच्यांनी See, listen, तुमचेर I allegation don't केलें. trust them. I don't know them. तुमचे अरे, दोन पार्टीचेर allegation एलिगेशन करपाक. केले इल्लीगल एलिगेशन करपाक ह्या हुंयच्या रायटाचेर तो एलिगेशन आमच्या पार्टीचेर सो ताका विचार मार तूं हा इचारतलो मरे आता तुमच्या मरे मिडिया मदर हेजेर इचारता मरे हांव तुमच्या हेजेर इचारता मरे तेच secretary. हो जो जे ह्या पार्टीचे येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेता महाराष्ट्राचे जाची पयलो म्हणटा तो कायदो रायट म्हणटा तो कोणाकूय येवन कितें करपाक पार्टी आपली उबी करपाक पार्टी आपली हाडपाक कोणाकाय बंदी ना हो पयलो प्रश्न कोणाक आमच्यानी स्टॉप करूंक जायना जर कोण कोत्ता जाल्यार एकाय आमी स्टॉप करना लेट देम गो हेड दे हॅव अ फूल रायट बट दुसरे पार्टीक बोट दाखोवपाचे आनी इलिगल म्हणपाचे तांकां कसलोच अधिकारी ना हो हांव तांकां हे उदाहरण हांव तांकां दिता आमच्या ह्या पार्टीचे शरद पवार साहेबाची ही पार्टी ही कोणूय तरी तो बोट दाखयता आनी इलिगल म्हणटा जाल्यार तांकां कसलोय अधिकारी ना तेणी ते दुसरा ना, ना, आहे. डायरेक्ट डायरेक्ट सांगला की एनसीपी हा म्हणटा म्हणले ना. ती दोरी अंडर अजित पवार इन गोवा अरे अजित पवाराक Committee मेळ येयलो ना, आतां तेजी observer पार्टी मेळ control येयली गोंयांत. ना ना अविनाश सांग मरे बरा. ताका. कितें सांग म्हाका कितें सांग तुका न्हू म्हाका कितें कोण आला सांग प्रेसार? प्रेसार एक मिनिट प्रेसा आसलो हांवें पयलेच सांगला आयज जरी तर हे पार्टी हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणटा हे घडयाळ म्हणटा ते न्हू आज जरी तर येवन जरी तर आपणाचे हे करताची तेका कितेंय करपाचो अधिकारी हो बंद कोणाच्यानी करूंक जायना एक जालें ते मनीस तर गोंयच्या महाराष्ट्राचेच येवन तर गोंय हे करता जाल्यार आमी सगळे गोंयचे आमी महाराष्ट्राचो कोण ना हिंगा हे मनीस पयले एकूच म्हाकडे एक मिडिया कडेन म्हाकडे एक विचारपाक जाय वेदर जे मनीस आमची पार्टी इनलिगल जे म्हणटा ताका तुमी वळखता सारखे तुमी ताका पळयला
अरे जो महाराष्ट्राचो तुमच्या बरोबर पडलो प्रफुल्ल पाटील मेहताच्या बाबतीन आमकां केन्ना विचारलें हो प्रश्न येवंक ना रे बाबा केन्ना येवंक ना प्रफुल्ल पाटील तर येयल्लो अजित पवार येयल्लो हांव जाल्यार म्हणची ना जाल्यार कोण म्हणून कित्याक हांव ताका वळखता बिकॉज बट ह्या मनशाक आमी वळखना न्हू सिंपल एक खबर सांग आता ते नॅशनल काँग्रेस पार्टी तुम्ही नॅशनल काँग्रेस पार्टी म्हणटा हय वो ना अरे आता एनसीपी ते आता वय नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एसपी शरद पवार एसपी ते मागीर आयक रे हांव लेट मी फिनिश ना लेट मी फिनिश थिंगा तेणी नॅशनल काँग्रेस पार्टी आपण म्हटलं तुम्ही आता एक सांग समज तुम्ही रजिस्टर्ड आहात इलेक्शन कमिशना वाड्यार जाल्यार काल तुम्ही कित्याक वचोंक ना काल जेन्ना SIR मीटिंग आसली तेन्ना तुम्ही कित्याक ना आमची कोण पावना मागीर म्हणटा तूं आमची कोण पावना वय पावना आमची कोण वचना कितें जालें सो तुमकां आपयलेले अरे आपयलेले आमकां लेटर येताच न्हू कित्याक आपोवपा न्हय ते येता ते हांव अरे वय रे हांव आपयलेलेच मरे आनी आपयना जाल्यार हांव इलेक्शन कमिशन अकॉर्ड विचारतलो खंयचे 100% सगळे इम्पॉर्टंट पूण सगळे इम्पॉर्टंट म्हणचे पूण हांव तूं पयलो सांगता ज्या मिडियान आयज आमकां म्हणला आनी क्वेश्चन केला आमी क्वेश्चन करूना हे भाशण तुम्ही म्हाका म्हणला लीगल व इल्लीगल अरे बाबा आमी इनलिगल गोंया करपी न्हू आमी विचारला पयले आयक पयलो आमी तेंचे म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलां इलेक्शन तेका कसलो अधिकारी ना आमकां इनलिगल म्हणपाचें आमी ओरिजिनली आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर जिखल्या आमी 2 फावटी जिखले आमी मिनिस्टर आसले तेच सांगला तेणी जाल्यार हेजेर आनी एक सांगता सांग तेणी आमचे मंत्री म्हटल्या कोण तो आमचो मंत्री कोण आसलो तो आमचो मंत्री तेणी सांगले आमचे पूण मंत्री कोण तो तेंचो मंत्री तुम्ही सांग ना सांग रे एक सांग तेचो मंत्री पयलो कोण आसलो आता मंत्री कोणाचो आलो तुमचो ओ तुमचो अरे बाबा कोण तो कोण बिलकुल हालत फिलीप मिकी पाचेको हांव मरे हय एक सांग म्हाका जाल्यार तेका म्हाका मुकी दिसता तो वळखना तो मातसो दिसता म्हाका नेवो हो महाराष्ट्रासान येयला तेका म्हायती कांयच ना गोंयची म्हायती कांयच ना आता गोंयची मंत्री आसले ते खंयच्या ग्रुपाचे शरद पवाराच्या ही शरद पवारा कडेन आमचो सिंबल लोगो तोच आलो हो सिंबल आमचे कडेन आसलो एज पर द इलेक्शन कमिशनाचेर आयज आमकां हो सिंबल हे आमकां हो सिंबल आमकां मेवला आतां तुमकांय खबर आहा पूण एक हो सिंबल पयलो आमचे घडयाळ ते सगळे बराबर आसले आता एक डिव्हिजन जालो आमचो सिंबल हो येयलो हय हो आमचो सिंबल येयलो घडयाळ ताका मेवले सो वाय वी हॅव टू तुम्ही आता झेडपी ग्रेडी आसा म्हटल्यार फोंड्या इलेक्शन जावपाक हो जो सिंबल आहा पळय तो सध्या गोंयान कोणाक खबर ना पयलीं आमकां सगळ्यांक खबर विजय फिलीप म्हणल्यार घडयाळ आमकां खबर पण आता कोणाक खबर ना आमचो सिंबल पात्रांव हो कसो कळटलो लोकांक आमी लोकां मुगले वयतले आमी लोकांक खबर आहा आमच्या सगळ्या गोंय लोकांक खबर आहा शरद पवार साहेबाचो सिंबल हो म्हणून मिडिया इतले आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता इतले आमी वयता तुम सगळ्या खबर आहा ते उलयता म्हण तुमी कित्याक उलयता तेजेर आमी उलयताले ना उलयता तेजेर घालपाची सी आयक हें बाय इलेक्शन ते हेजेर आमी कॅन्डिडेट घालतले वो ते हेजेर आमी कॅन्डिडेट हें करतले हेजेर मरे बसून डिस्कस करपाचो बेश्टो कशेंय कितें घालून इंटरेस्टेड आहा पण कॉन्टेस्ट करपाक कोणता बाय इलेक्शन तुम्ही इंटरेस्टेड आहा ते आमी मिडियाक आमी सांगतले तुमकां दिसता तुम्ही कॉन्टेस्ट करा आमकां आयक पयले आमकां मॅस करपा नाका कितेंय तरी मॅस करपा नाका ना तुमी आतां हिंचाता तुमी काडटा आनी घालतले कितें हांवें कित्याक तुमकां सांगपा जाय आतां हांव घालतलो इतलें सांगलें मरे हांवें जिल्लाचें उलयलां मरे जिल्लाचें उलयलां मरे झेडपी तयार 50 कॉन्टेस्ट करतले कितें 50 अरे आमी 50 कॉन्टेस्ट करून आमी मॅच करपा ना रे सायबा कितले वी विल प्लॅन वेरेवर वी हॅव ए सपोर्ट देर वी विल पुट आवर कॅन्डिडेट नॉट 50 नॉट 50 डेली वी हॅव कॉन्टेस्ट समवेअर अराउंड आमचे फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक जे सीट आसलेले ज्या सिटाच्या अंडर झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी येयलेल्या
ते अराउंड nearly around 26 तरी minimum. फाटल्या Let me सीट make one thing clear. Although the mess up झाले नो, there was one Mr. Bridgemohan Srivastava. आता तू जाणार मग तो तू जाणार I'm coming on this. तू जाणार मग This सगळं is what I have. मग तुमका खबर हा नाही आमकां Let me talk. तुम्ही Let me वेगळा finish. प्रश्न हाडलो मरे. प्रेसिडेंटाक सांग शी, आम्ही पळय जो ब्रीड म्हणून तेजो म्हाजो म्हाजे कडेन न्यूज आहा आमच्या एनसीपीचेर तो कितें म्हणटा he doesn't have any committee in Goa. He doesn't have any office in Goa. He is going to start from a zero. So Bridgemohan Srivastava's own admission before the press, there is no NCP of Ajit Pawar as on today, as on this when he came. So he is going to start from a scratch. And he is by press, no press up. I know Ajit Pawar, I know Govindrao Pawar, I know all those people. Ajit Pawar आता ऐक मरे भुजबळ साहेब मरे महाराष्ट्राचो छगन भुजबळ. जगन भुजबळ त्याने म्हाका फोन केला आणि त्याने म्हाका विचारले जुजे देर इज एनीबडी इन गोवा आपणा पार्टीज कोण हा आय म्हणले वीच युअर पार्टी सर नो माय पार्टी आवर पार्टी आय म्हणले नोबडी बिकॉज आय डोंट सी देम बिकॉज एटलिस्ट कितें लोक आमकां वळखता लोकांक आमचे खबर आहा आणि लोकांक सगळ्यांक देखून एक खबर आहा कितें जुए फिलिप अविनाश वो आमी हाय म्हणून हांवूय कन्फ्यूज जालो खंयची पार्टी म्हणटा आनी खंयची ते भुजबळ सावंत कोण कितें खंयची पार्टी हांवूय नोको न्हू तो भुजबळ तो इच्छाता ते खंयची पार्टी कितें फायनली भुजबळ आमचे बरें ना त्या ग्रुपान तो खंयच्या पार्टी ना सो मेबी आता तूं अजीत पवार न्हू अरे तूं हांव कितें म्हणटा तुका तेका पयलीं सद्या खबर ना आमचे पार्टयेचे आमचे हे गोंय कितें कोत्ताय ते हांवें सांगलें तेका नोबडी तो दुसऱ्याक सांगवा लागलो अरे ही से तुजे से नोबडी रोखडो दुसऱ्याक धाडलो ना दुसऱ्याक सी हांव म्हाज्या ते पार्टयेचे हेजेर हांव म्हाज्या बोदर जायना पयलो क्वेश्चन म्हणटा तो वो आणि ते आयक रे सिस्टर कन्सर्न ब्रदर कन्सर्न ते आमकां लागना तुका हांव कितें सांगता ते पार्टीचे हेजेर आमकां कांयच लागना आनी हेजेर आमी कांय विचार देखून करपाना कित्याक तेंचे पार्टीचेर तें कितें आहा तें कोण दिनू आय एम नॉट गोइंग टू स्टॉप देम नोबडी हॅज अ रायट टू स्टॉप देम. ओके सुजय बाबा तुमच्याकडे सगळे कमिटी आहा सगळे मेंबर कितले आहा तुमचे टोटल ओव्हरऑल ब्लॉक बी रेडी आहा सगळे बाबा चल कित्याक तुमी जायते वयता 20 ब्लॉक कॉन्टेस्ट तूं आतां कितें आहा तूं आतां म्हाका विचारता आमचें सगळें रेडी आहा पुरो ब्लॉक बी सगळे वय सगळे ब्लॉक सगळे आमचे रेडी आहा. अरे बाबा तुम्ही आता सांगपाक कितें जाला कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 आहा न्हू सो यू शुड टेल मी आमचे जे सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कुड यू स्पेसिफाय सर्टन ना आय डोंट वॉन्ट अरे ते ना बरें तुमचो एक झेडपी आहा गोंयांत एक पूण झेडपी आहा अरे तुमचे आता एक सांग म्हाका कॅन्डिडेट आहा काय म्हणसर वय हा ते आता तुम्ही दोग जाण आसात ते आता तुमच्या वांगडा काय तेंच्या वांगडा आमची बारा आहा आमची बारा आहा तुमच्या वांगडा अरे 100%. अरे आमचे वयल्यान ते आमचे चीफ महिला या मरे सांगले मरे ते म्हणटा आमचे झेडपी म्हणटा मरे आमचे खबर आहा तेवूय तुमकांय खबर आहा सी कितें आहा आमची तयारी आहा आणि आम्ही तयारीन आम्ही मुखार वयता. कॉन्स्टिट्युएन्सी आता हांवें सांगना तूं फकत सांगता आपणा कडेन रेडी कॅन्सिल वाय हॅव टू तुका हांवें सांगपाक कितें जाय टायम येतलो हांव तुका सगळें सांगतो टायम येतलो आयक रे टायम येतलो आमी तुमच्या बोगले बसतले टायम येतलो कितले फावट तुज्या फुड्यान बसला ते म्हाका कितें कितें सांगला सांगो आता गोवा फॉरवर्ड मागीर सगळे ऑपोजिशन एक जाले आता कॉन्ट्रिब्युशन तुम्ही वयतले काँग्रेसीन बी आपोज जाल्यार सी 100% वयतले आमी सगळे बरोबर आहाय प्रॉब्लेम आमी सगळे बरोबर आहा तुमकां आमी उगडा आसा गोवा फॉरवर्ड वय सगळे आमी बरोबर आहाय सी आमी बरोबर रावन हे करतले आता तुमकां हांव एकूच सांगता माझे एक मिडियाक सांगपा जाय आसलें
जेन्ना हे काँग्रेसाचे आणि आम आदमीचे जे हे जाले ते सारखे न्हू कित्याक सगळे बराबर रावपा जाय. आता इवन देखून हुंयचे पार्टी जरी तर म्हणटा बीजेपी सोडून जरी तर दुसरी पार्टी हुंयची ऑपोजिशन म्हणटा आमकडे आख्खे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां घालपाची आमगे सगळी तयारी आहा म्हणटा ती हे सारखें न्हू. कित्याक सगळे म्हणटा ते एक लास्ट टाइम जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन येयल्ले तेन्ना हांवें काँग्रेसाच्या ऑब्झर्वराक सांगलें की आमी जाणाय जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक आमची गरज पडटा आनी आमी सगळे बराबर रावता. आमी तुमचे कॅन्डिडेट जिखोवपाक बराबर रावता. वेदर हे अलायन्स हो जे आहा ते आमचे उत्तले वो ना हेजेर हांवें ताका म्हणलेलें नो डोंट कीप एनी डावट ऑन इट. सी दॅट वॉट वी आर ऑल आर टुगेदर इंडिया अलायन्स हे आयज पासून हे आहा आनी हेजेर आहा आमी सगळे बराबर रावन ऑपोजिशन सगळे बराबर रावन इलेक्शन 2007 ते तुमच्या सीटीचे 20 सिटां जर कॉन्टेस्ट करपाक येता न्हू जाल्यार अलायन्स जर जाल्यार तुमकां 20 मेळटली ना ना ते तुमकां दिले की तुमी समाधान आसतले. हे बेश्टे मरे आमी पॉलिटिकली कितले मायलेज घेवपाक आमी जरी तर मुळात आमी 20 कोत्ता म्हणून 20 पॉलिटिकल मायलेज घेता. कॅन्डील राव कॅन्डील कितें आसता डिस्टर्ब करपा पडटा. तुमी म्हाका विचारलें कॅन्डील मध्ये उबा ते कितें आसता कॅन्डीलायज तेंच आहा हे कितें जाता हे तुवें म्हाका विचारलें 20 कॉन्टेस्ट करपाचे आहा काय म्हणून 100% आहा. एक मिनट 100% आमकडे 20 कॉन्टेस्ट करपाचो हे आहा. पूण तूं राव एक मिनट पूण देर इज अ क्वेश्चन मार्क आमकां करपा नाका कितें करपा नाका. नो 20 घालून हे भाशेन डिस्ट्रॉय सगळें करपा नाका. जेन्ना आमचे हुंयचे कडेन कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रॉंगली आहा थिंगाच आमी डिमांड करता. तुमकां आमी सांगता तू 20 म्हणटा मागीर म्हणटा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय डिमांड करतलो कशें कितले तुमी कितें सांगलें तुमी कितें एक दोनाचेरूच ते मागीर पळोवया रे बाबा. अरे देर इज अ टाइम रे बाबा. मिकी येता 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें सांगून मिकी परत येता 2 हारी इतले हे जायनाका. तुम्ही बेश्टे कितेंय विचारी नाका. सी मागीर कितें जाता प्रेस भाशेन तुम्ही कितेंय विचारले काय ना फकाण जाता ते भाशेन जावपा जायना. सो यू हॅव टू बी सिरियसली वी ऑल्सो बी सिरियस वी ऑल्सो सिरियस. सो फायनली आमी तुमकां स्ट्रिक्टली सिरियसली आमी सांगता आमची तयारी आहा. आमची तयारी आमी करतले आनी हे तयारीचेर आमी मुखार वयतले. हे कितें आसता कितें आसय तुमी आमचे कितें आसता मोदें कितें आमी तुमकां रेस्पेक्ट दिता तुमी आमकां रेस्पेक्ट दिता. पूण आमी कितें आसता आमचे घालपाची एज अ पार्टी म्हणून घालपाची आमकां जायते जाता. 20 घालूंक जाता आमकां. गेले ते फावटी आमी गायलेले न्हू घालनासतना रावलेले गायलेले बट फायदो कितें जाता. सो आमी कितें आहा ची लायक मायंडेड थोडे आहा तेजेरूच आमी मुखार बरे भाशेन मुखार वचपाक जाय. मिकी पाचेकरांनी अप्रोच केलो ना बाबा मिकी पाचेकर ना. ताणें तुका कित्याक विचारलें 20 हितून. येस सिरियसली सांगलें तुमचें काम आसा मेंबर थोडे पूण तुमचे वोटर सपोर्टच आसा. तुमकडे 2 झेडपी आहा म्हणले वय ना आसा न्हू. सो ते 2 झेडपी ती पूण ना आसा ती 2 झेडपी आहा थिंगा पूण बसता आमचे सेंटर आहा मरे हे आहा मरे कॉन्फिडन्स थिंगा पूण स्ट्रॉंग आहा तुमी ते सांग न्हू. 100% स्ट्रॉंग आहे. सो थिंगा तुमी बसतले. अरे बसतलेच घालतलेच 2 सीटां क्लेम करतले. होय तुही म्हाकडे चाले उमके घालतो म्हणजे घालतले मरे. पण तू ना सांग कितें कॉन्फिडन्स कॅन्सिल हे देखून कितें बरें अंडरस्टँडिंग करून हे सांगपाची गरज आहा. ही झेडपी कॉन्फिडन्सी म्हणजे तुमचे 2 आहा खंयच्यो सांगला बरें तुका 2 रे तुमच्यो आनी 2च न्हू आनी सुबेज आहा. मातसो राव मातसो पासियन्स घ्या. आमी होय पासियन्स घ्या तुमी. हांव जाणा मिडिया तुमी सामको तुमगे हे लागला म्हणून जाणा कितें चोवपा म्हणजे तुमकां जाण जावपाक जाय. सो फायनली वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट जिल्हा परिषद जालें. ओके त्यांच्या ऑफिस ओपनिंग आसतलें आनी त्या टायमार जर भुजबळान तुमकां फोन केलो यो इन्वायट केलें जाल्यार तुमी वयतले ना पात्रांव. सी आय एम व्हेरी सिन्सियर. आमी सिन्सियर पर्सन आमी सिन्सियर सोल्जर शरद पवार कळ्ळें तुका न्हू. आयज पासून हांव 20 वर्सां ही पार्टी हांव आयज पासून घेवन आहा आनी हेजेर कसलोय डावट ना.
हांव हे पार्टयेन ना आनी हे पार्टयेन आसतलो. पळय विजयान सगळ्यांक आपयलें तेन्ना तुमकां आपोवंक ना विजयन म्हाका कितें सांगलें, आतां तुवें प्रश्न केला म्हणून वच सांगता. विजयन म्हाका कितें सांगलें, दे हॅव कॉल्ड ऑल द MLAs ऑफ हेच्या पार्टीत कोणाच्या ऑपोजिशन पार्टीचे. म्हाका विजयन हांवें विजयाक फोन फक्त MLA आमकां MLA एक मिनिट आय एम ए फॉर्मर मिनिस्टर जाणार रे बाबा, पूण हांवें ताका कितें सांगलें तो कितें NCP कितें हें कितें आपोवंक ना तो म्हणपाक लागलो ओन्ली MLAs आपण आपयले. मनोज परब आपयलो कित्याक विरेशाक तेणी सांगलो यो म्हणून. विरेशान सांगलें कितें आपूण सो रायज कितें येयल्या सो आय विल स्टँड अप मनोज म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.